जल 8 दीस जाले इलेक्शन जावन एक आठवडो जावन गेलो. आमी इलेक्शनाच्या दुसरे दिसा सांगा आकडे विकडे घेवन बरो सारको किस काडलो. गोंयभर त्या रावंड टेबलाची इतली चर्चा जाली. कांय जाणांनी आमकां गाळी घाल्यो, कांय जाणांनी म्हळें तुमी करता तुमचें गणित सामकें बरें आहा. मागीर आमकां एक अशी कॅटेगरी भितर जाले की कांय जाणांनी सांगलें तुमचें गणित बेस्ट आसा, कांय जाणांनी आमकां सांगलें तुमी तुका तुमकां कांयच कळना, 2 × 2 सुद्दां कळना म्हण. कांय जाणांनी तर आमकां कॅल्क्युलेटर करून उडयलें, इतली बरी म्हण आमकां गणित सारकें. सो हांव प्रामाणीकपणान विचारता, 8 दिसां उपरांत आमी खूब कितें आयकलां, खूब जाणांचे फोन आयकल्यात, खूब जाणां कडेन आमी उलयल्यात. तो सायलंट वोटरूय उलोवपाक लागला, नॉट सो सायलंट वोटरूय उलोवपाक लागला. आमची गणित कितें बदललां काय यू आर स्टिकींग टू पोस्ट इलेक्शन 24 hour assessment? अवश्य ही करेज आवडली म्हाका. I don't think anything has changed. Only thing what is changed is the confidence of every person who is aligned to parties. No, so whoever we meet say आम्ही जिखले, बीजेपीचो मेळ्ळो तुका म्हणून आम्ही जिखले, काँग्रेसाचोय मेळ्ळो म्हणटा आम्ही जिखले, आरजीचे मेळ्ळो म्हणून आम्ही जिखले. So तितून भितर mathematics doesn't change. You know, if you see South Goa, again it all depends upon hinterland, Salsette, Murmugaon, 3 areas. Murmugaon dominated by BJP. How much of a lead BJP gets there? In Salsette, how much of a lead Congress manages to get there? Whether they can surpass the lead which Sardina got? Yeah. And hinterland, the 20,000 additional votes which were polled on that day, which way those votes are going. I mean, these 3 areas will finally determine the basis of the equation, and that is what we discussed last time. Yeah. It is going to be very close, neck and neck. The fight is not going to be easy. Could be a difference in South. In South, yeah. North, if you ask me, the odds are still in favor, heavily in favor of Sripad Naik. Yes, but again, you know, RG coming into the factor, how much of the vote will be cut off, that is to be seen. But the interest quotient of this entire election is towards South Goa. Yes, for many reasons. मागीर उलोवया पांडुरंग बाब 8 दिसां उपरांत हांवें पयर एक डिबेट केली पार्टीच्या स्पोक्सपर्सना बी आपोवन की तांचो इंटरनल असेसमेंट कितें. त्या तिगी जाणांनी एक असो शब्द वापरलो जो म्हाका कोंकणी शब्द तो म्हाका खूब आवडलो. आमकां बंपर मात पडटली म्हण. तुका तिगी जाणांनी सांगलें म्हाका बंपर पडटली, बंपर तूं कांय टेन्शन घेनाक म्हण. सो म्हाका टेन्शन येवपाक लागलें, सगळ्यांक जर बंपर मात पडटली जाल्यार जिखतलो कोण आनी हरतलो कोण काय म्हण. सो 8 दिसां उपरांत ही बंपर मात कोणा पडटली ही म्हाका दिसता म्हणजे लोकांनी सुद्दां इतलें कन्फ्युजन करून दवरला वोटरांनी. कारण ते प्रमोद साश्टीन जर पळयली जाल्यार एक 3 ते 4% वोटींग हे जाल्या, इन्क्रीज वाडल्या. आणि ह्या साश्टींतल्या वोटरांनी बीजेपीकूय कन्फ्यूज करून दवरला आणि काँग्रेसीकूय कन्फ्यूज करून दवरला. तेंचे जर तुवें फेस पळयले प्रेस कॉन्फरन्सीच्या वेळांतले किंवा आतां सुद्दां तेंची भाशा जर पळयली जाल्यार ते अजून हें ना, फर्म ना, कोणाक अजून म्हणजे सिग्नल मेळोंक ना की बाबा हे लोकांनी हे 3-4% जे कोण वाडल्यात म्हणटा. किंवा हे जे रुरल बेल्ट जो आसा सावर्डे, सांगे, कुडचडे, केपें बीन की तांच्यांनी आमकां मारले काय म्हणून अजून कन्फर्म ना. म्हणजे इतकी दहशत वोटरांनी आपली क्रिएट करून दवरले. हय, ते आमी सायलंट वोटर जे म्हणटाले पळय, त्या सायलंट वोटरांनी इतकें वातावरण सायलंट वोटरांनी एक 4 आठवडे टेरर तयार करून दवरला. 4 तारखेकूच ओपन जातलो पण कितें जातलें ते. पूण तरी म्हाका दिसता न्ही की ही फायट जी आहा सावथ गोंयांतली बेजिकली ती फायट काँग्रेस आनी भाजपाच्या मदीं जातली. आनी आरजीपीचो कॅन्डिडेट कितली मतां काडटा ताचो एक इम्पॅक्ट आसतलो हेजेर वोटिंगाचेर सावथ गोंयांतले. नॉर्थ गोंयान म्हाका दिसता की हांवें जशें पयलीं म्हटलां अशें आनी हांव परत रिपीट करता की काँग्रेसीन लोकांनी हे फावटी खरें म्हणल्यार ठरयल्लें. आयज सुद्दां योगेंद्र यादवाचो एक आर्टिकल तो वाचतालो की देशभर जो माहोल आसा की विरोधक कमी पडल्या, जे कमजोर आसात, म्हणून लोकांनी कितें तरी ठरयलां. अशा प्रकारची एक हवा तयार जाल्ली आसा देशभर. सो गोंयांत सुद्दां लोकांनीच कितें तरी ठरयल्लें अशी एक हवा आशिल्ली. सो काँग्रेसीन ताचो फायदो घेवंक ना अशें हांवें फाटले फावटी म्हटलेलें. तर म्हाजो आरोप कसो की काँग्रेसीक ह्या वातावरणाचे बेनिफीट घेवपाक कळोंक ना ताजो तो अशें म्हाका दिसलें. आनी गोंयांत तेच जाला की ते गोंयांत जे निर्माण जाल्लें वातावरण पॉलिटिकल ताजो फायदो काँग्रेसीक घेवंक कळोंक ना. तरी सुद्दां ह्या सायलंट वोटरांनी कितें ठरयलां पळय ते खातीर आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता 4 जुना मेरेन वाट पळयल्यार बरी. तूं आनी सस्पेन्स तयार करता. सस्पेन्स लोकांनी क्रिएट करून सस्पेन्स सॉल्व करपा खातीर प्रश्न विचारिल्लो.
आतां आमी सुयेशा मारया. सुयेशान आमगे सुरवातीसान सस्पेन्स सॉल्व करता. रावंड टेबल सुरू जायत सावन आवाज कसलो आयलो आनी सारकें एक्सप्लेन करून सांगलें. आतां परत विचारता, हे लास्ट प्रश्न ह्या रावंड टेबलाचो, आवाज कोणाचो? प्रमोद, आमी फाटले 2 रावंड टेबल जाले आमी आंकड्यांची विस्कटावणी केल्या. हय, आज आतां आवाजाची ताजे करया. पयलींच्यान आज आवाजाची करया. सरकार पक्ष कन्सिस्टंटली एक आंकडो सांगतालो 1 लाखाचो नॉर्थाक, सावथाक सांगतालो 60,000चो. आतां आमी जे फाटल्या रावंड टेबलाक कॅल्क्युलेशन केलें थंय आमी इतल्यार आयले की वॉट एवर एटलिस्ट माय कॅल्क्युलेशन वॉज वॉट एवर इज लीड, जो कोण जिखतलो तो 8-10 हजार माऱ्याच्या फरकान जिखतलो अशें ठरलें. आतां तूं लेटेस्ट स्टेटमेंट पळय सरकार पक्षाचें, दे हॅव कम डावन फ्रॉम 1 lakh to 50,000 इन नॉर्थ. भितरल्यान जे आंकडे उलोवपाक लागले, काल सुभाष सर क्लियर उलयलो. आनीक 60,000 जे सावथा आशिल्लें ते 25,000 आयले. सो आमच्या 10,000 म्हऱ्या हळूहळू येवपा लागल्या. अजून निकालाक 15 दीस उरल्या. सो एक गजाल जाली. सो वी आर ऑन ट्रॅक. इतलें लक्षांत दर, आमची विस्कटकावणी कोणे पिशांक काडपाची न्ही, ती सारकी वेवस्थीत ती जाग्यार येत आसा आनी ती सरकार पक्षांतले लोकूय एंडोर्स करीत आसात आनी काँग्रेस सायलंट रावन ती एंडोर्स करीत आसा. विरोध सरकार पक्ष आवाज काडून एंडोर्स करता. दुसरी गजाल, गोंयांत जेन्ना 77-78% एवरेज वोटींग जाता तेन्ना साश्टी मेजर बँक सावथाक कोणाची आशिल्ली? विरोधकांची. साश्टीन एक्स्ट्रा मतां काडून बाकीचे जे केपें बिपें हांगेले आसा NDAचे ते कॉम्पेन्सेट करप. सो साश्टी बेजिकली, अजून हांव सांगता, साश्टी 77 ते 78% वचूं जाय आशिल्ली. ती गेल्ला टू गीव दॅट. कारण मडगांवां हांगा तुमी आमदार हाडले किंवा विरोधकांक आप आनी ते हे मेळून तांकां मतां दितले बी, सगळें एंटिसिपेटेड. तें सगळें गणीत जुळटा 70% मतां मेरेन. 70% मतां जर साश्टीक पडटा जाल्यार तें न्यूट्रलायज जाता. देर इज नो एक्स्ट्रा मार्जीन. एक्स्ट्रा मार्जीन जर साश्ट दितली केपें, सांगें, सावड्डें, फोंडेचेर इंडिया अलायन्साक, जाल्यार 77 ते 78 मिनिमम 76% तरी वोटींग जावंकूच जाय आशिल्लें. आनी प्रिसायजली दॅट कॅल्क्युलेशन, ह्या कॅल्क्युलेशना लागून तो फरक म्हज्या कोतान 10-15 हजारा म्हऱ्यांक येवन रावता.